उभे राहून गायन घेऊया. A35 पेज नंबर 19. A35. तुझे सोशी आयल्या दोनिया मोजो तुझी मागू कामका आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची तुझे सोशी आयल्या दोनिया वोपून तुका मोय मार्गा घालून ओदोर देवा तुझी सोमेस्तांचेर काकलुतीची घालून ओदोर देवा तुझी सोमेस्तांचेर काकलुतीची तुझे सोशी आयल्या दोनिया तुझे आदीन करूंक आमकां घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोटोर तुज्या कोपान घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोटोर तुज्या कोपान. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची कृपा जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाळ बांबळिंदू आज मंगळार आनी मंगळाराक आमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाता बायगोंत आंतोनीक मान दिवंक आनी ताचे मुखार आमच्यो विणवण्यो घालूंक आनी बायगोंत आंतोन आमची मागणी आयकता आनी आमी कितें मागता तें देवा कडेन मागून आमकां दिता हो आमचो बोरवोसो. असल्याच मोगान आमी हांगा येता ताची भक्ती करूंक आनी देवाक दिनवासूंक ताच्या आसण्या पासत आमच्या जिवितांत. तर सगळी आमची मागणी आमचे आवडे आमच्यो गरजो आमची स्वप्नां हे वेळार ह्या मिसाचे भेटीन घालून ताका आमचें अर्पण करुया. आनी ही मिसाची भेट फोडादीक जातली जाल्यार आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या 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 काकूत को. प्रार्थुया. एमीस भेटयल्लें
पयलें जायतो तेंप जालो ती म्हजी टिचेर ती तिचो पायचो आज वाडदीस आसलेलो त्या दिसाक आपणाक मीस भेटोय म्हूण सांगलें आपणाक आनी आपल्या गोरकाराक तिचे लुमेन आनी माक 8 दीस फाटीं तो अंतरलो आनी ती दुकांत आहा आमी तिचे भलायके पासत हें मीस भेटयता आनी तिच्या कुटुंबा पासत मीस भेटयता ती दुकांत आसात पूण तिका बरी भलायकी दी म्हूण कित्याक तिका जाय ती बोगती आहा बायगो तांतोनीची ल्हानूचतान आनी ताका लागून तिका दिसलें जरूय तिणें म्हाका म्हटलें म्हज्यान येवंक जावचें ना म्हजो गोरकारूय जाणटो जाला आमकां येवंक जावचें ना पूण तूं हें मीस भेटोय पूण टाट करून तो भायर पडलो आनी ताकाय आमी आमच्या मनांत हाडटा तिच्या बापायकूय हाडटा तिच्या बापायचोय वाडदीस प्रोफेसर तो आनीक तिका बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागता बसूया हेर इंतेसांव आमी आज बायगोन तांतूनी फुड्यान घालुया सगल्यांक जे काळजाचे प्रॉब्लेम आहात वेगळे तरेचे काळजाचे प्रॉब्लेम तांचे पासत मागुया कोणाक स्ट्रोक जाल्यात आरेचे स्ट्रोक आनी आरेंत आहात तांचे पासत मागुया जायते जाणांक कातीचीं दुयेंसां वेगवेगळीं कातीचीं दुयेंसां आनी एक भुरग्या पासत हांव तुमी कडेन मागता इलेन रोज तेचे 12 वर्सां जालीं तें कातीचें दुयेंस ताका आहा आनी हांगा हाडलां UK तावन हांगा हाडून तिचे शामायन आनी तिची मायन ताका हांगा हाडले ताचे पासतूय कितें भाशेन आनी जायतीं जाण कातीचे पिडेक लागून सोंसतात तें चडशें टेन्शन तांचे पासत मागुया जायते जाणांक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जाल्ले आहा कॅन्सर जोदी करून हांव तुमकां मागतां 4 तरणाटी तांकां कॅन्सर जालो थोडीं बरीं जाल्यां आनी थोडीं पोत्तून गेल्यात ह्या तरणाट्यां पासत मागुया तरणाटीं 16-17 वर्सांचीं दूख दिसता हें पळोवंक तांचे पासत करीत भाशेन मागुयात थोड्यांक ब्लड कॅन्सर जाल्लो आहा आनी कोणें म्हाका मागूंक लायलां आपल्या गोरकाराक ब्लड कॅन्सर टाट करून मेवला ताचे पासत आमी मागता वेगवेगळे तरेचे कॅन्सर आहा जावं ब्लड कॅन्सर बोन कॅन्सर स्टॉमक कॅन्सर लंग कॅन्सर असले तांचे पासत मागुया अल्सर्स एसिडिटी आनी इनडायजेशन पोटांतलें सारकें ना तांचे पासत मागुया लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर्स आनी दोज सफरींग फ्रॉम डायलिसीस एकलो तरणाटो 30 वर्सांचो सुमार ताका ताचे किडनी दोनूय फेल जाल्यात आनी लिवरूय फेल जाला आनी तो हॉस्पिटलांत आसल्यार जायतो तेंप जालो ताचो बापूय आनी शेजारी मागूंक लायतात ताचे पासत मागूंक कोणाक ब्रोंकायटीस जाल्या लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया जाल्या तांचे पासत मागुया कोणाक टायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम जायते तरेचे गोळ्याचे प्रॉब्लेम आहात तांचे पासत मागुया थोड्यांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता तांचो उगडास कर अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन जायते जाणांचे फाटीचे कोणे सारके नात तांचे फाटीचे कोणे आल्ल्यात तांचे पासत मागुया आनी अदीक करून जी ऑस्टिओपोरोसीस म्हणजे ऑस्तोऱ्यो ज्यो वाडटात पिरायेन तांची हाडां हुस्को जातात आनी जायते ऑस्तोऱ्यांक दिमयेचो प्रॉब्लेम आहा चलूंक जायना अवघडा येता आनी सगळीं हाडां माडां दुखतात तांचे पासत मागुया जांकां डायबिटीज जाल्या कितलो लोक डायबिटीज जाल्लो आहा आनी अदीक करून धाकटुलीं भुरगीं डायबिटीक भुरगीं तांचे पासत मागुया जायते जाण हांगा येतात जांकां भुरगीं ना आनी भुरग्याचे देणे पासत ती मागतात आज 8 मीस जाल्या उपरांत एकलो हिंदू भाव तो म्हणटा 4 वर्सां जालीं म्हाका भुरगें नासलें आपूण त्या भायल्या फुरसा लागीं सांतांतून आहा धाकटुलो थंय वचोन मागलें मागोत रावलो आनी वाती पेटयल्यो आनी एक भासावणी केली म्हाका तरी भुरगो दीत जाल्यार हांव पेडास बांदतलो आज तो 8 मीस जाल्या उपरांत रेखात धाडला आपूण आज पेड्या बांदता कित्याक कुशालकायेन म्हाका सांतांतुनीन भुरग्याचें देणें फावो केलां 4 वर्सांनी हे भाशेन जायतीं जाण हांगा येतात भुरग्याचें देणें सोदूंक तांचे पासत मागुया
जायते जाणांक आक्सिडेंट जाल्यात आनी जखमी जावन घरा लागीं आहात तांचे पासत मागुया. जायते जाण निराशीपणान भितर चल्यात, डिप्रेशन्स, ताचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, दुयेंत आहात, देखून एंग्जायटीज आनी ती निराशीपणांतूच आहात, कांयच करूंक सोदिनात तांचे पासत मागुया. जायते जाणांची वस्तू शेणल्यात ती मागूंक येतात, तांची वस्तू तांकां परत दी म्हूण मागुया. जायते जाणांचे भाटां बेसांचे प्रॉब्लेम आहात, जावं शेजाऱ्यां मदें, जावं भाटकार आनी मुणकारां मदें, जावं भाव भयणां मदें, हे सगळे देवा मुखार घालून अदीक करून ज्यो कोर्ट केसीस इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग घातल्यो आहा, जायते जाण येतात, जाय फादर आमची कोर्ट केस आहा, इन्व्हेंटरी कितलीं वर्सां जालीं अजून चलता, तसल्यो केसीस काबार करूं म्हूण मागुया. जायते जाण नोकरी सोदूंक येतात, आमची भुरगीं तरणाटीं तांकां नोकरी फाव करूं म्हूण मागुया. जायतीं जाण आमची तरणाटीं जिविताचो सांगाती आनी सांगातीण सोदतात, तांचो उगडास करुया. खूब जाण आपली पासपोर्ट कोत्तात आनी पासपोर्ट जायना, पूण हांगा मागले म्हणटच तांची पासपोर्ट हांगा घरा लागीं येता, तसले प्रोश पासपोर्टीचे घालुया. जायते जाण मेडिकल टेस्ट फेल जाल्यात, खंय वचपाचें आहात जाल्यार वो कामाक वो दुसरे गांवांत, तांचे पासत मागुया दुसरे पावट तांकां पास कर म्हूण. भुरग्यां पासत मागुया, धाकटुलीं भुरगीं सगळे तरेचीं आनी तांच्या आवय बापाय पासत. जायतीं भुरगीं आपल्या परिक्षांक तयार जातात, तांचो उगडास करुया. भुरगीं जीं पयलीं जाल्यात 9 म्हयने आदीं, जायतीं सोंसतात बाबडीं, तांचे पासत मागुया. तुमकां सांगलें एक भुरग्याच्या मेंदवांत कितें तरी मेकॅनिजम बसयला, तें भुरगें मातशें हुस्कोत जाला, ताचे पासत मागुया. जीं भुरगीं उलोवंक जायनात, मोनी आहात, ऑटिझम, डावन सिंड्रोम, हांगासर येवन येवन भुरगें तोंड सोडटा आनी उलोवंक लागता, तसल्या भुरग्यां पासत मागुया. जांचीं लग्नां मोडल्यात आनी लग्नाक लागून फडफडटात, तांचो उगडास करुया. ज्यो फामिल्यो डिसफंक्शनल जाल्यात, फामिलीन बरें चलना, एकवट ना, झगडीं मारामारी आहात, तांचे पासत मागुया. ओइजां पासत आनी नॉर्सी पासत मागुया. जी कोण आतां हे वेळार तुमी हांगा आहात तीं तुमचे पासत हांव मागतां. आनी ऑनलायन आख्ख्या संवसाराक हें मीस वेता, आख्ख्या संवसाराक तांचे सगळ्यांचे पासत मागुया. तांचे सगळे प्रोश देवा मुखार बैकुंठ आंतोनीचे मजतीन घालुया. सगळीं उबी रावया. सोर पदवेदारांनी सासनांचे देवा, सिओलच्या बैकुंठ आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक तीर आस्कारी तुवें करून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बगुशें कोर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता तीं उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगोड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी हस्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवलो
म्हाका खावंक दिलो आनी म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव कवळो दिता तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो म्होवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची वच आनी हांवें तुका फरमायलां तें तांकां सांग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेल्लोले पोरी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें चिकोयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें होड्डें, तोंड जाता उक्तें. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कशें. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं चिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुवळ तो मन मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन बारांनी विचारले, स्वर्गाराजान सोकल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यान दवरलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराजान तुमी भितर सरचीच नात. म्हणटकूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराजान सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्यांची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मूख आमोळ तांबोनासतना पळोवनूच आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 मेंढरां आसलीं आनी तातूंतलें एक मेंढरूं सांडलें जाल्यार न्हय न्हय दोंगरार सोडून इंडांतलें पेल्यान सरून गेलां, त्या मेंढऱ्यांक तो सोदूंक वचना आसतना रावत?
आनी हांव तुमकां सांगतां तें मेंढरूं मेळ्ळें जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंय शेळयां परोस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. ए परी ह्या धाकटुल्या बितोल्या एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. सोम्याचें शिवोड तो मन वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखार बांबडीनो बायग्योंत मातयो आपल्या शिवर्तमानांचो चवथो वांटो सुरू करता आनी ह्या चवथ्या वांट्यान एक किरीत शिकोवण दिता. ती शिकोवण समुदायांत कशें आमी जिवीत जिवंक जाय ताचे वयर. He will tell us about the community life, how to live in a given community. Community जावं पवित्र सभा, जावं समाज, जावं आमचो गोराबो, जावं वावर कोत्ता ती सुवात. This is community. Whichever community I belong to, he is giving us instruction how to live a community life. The first thumb rule of a community life is to take care of the little ones. पयलो कायदो म्हळ्यार धाकटुल्यांचो परामोस करूंक. धाकटुलीं भुरगीं ओस्कोत, धाकटुलीं भुरगीं निश्पापी, धाकटुल्या भुरग्यांचें मन आजून जावंक ना. धाकटुलीं भुरगीं तूं सांगता तितलें सत मानतात. धाकटुल्या भुरग्यांक तुजेर विस्वास आहा. धाकटुलें भुरगें कोर म्हणटा तितलें कोत्ता. The special qualities in a child. First and foremost, the beauty of a child. धाकटुलें भुरगें आमी हातांत घेता तेन्ना आवय कितलें बरें दिसता हें पयलें म्हणटा आमी. Beauty. This beauty is so innocent. भुरगें निश्पापी. The child is ever fresh. ताजें जिवें तें भुरगें. The child has its own character, temperament. The child is very humble and simple, would listen to everyone and anyone. The child believes in everything. That's the nuance of a small child. भुरगें तशें. आनी आमी भुरग्यांक रोखडेंच बरीं कोत्ता. आनी कोणाचें भुरगें जालें जाल्यार आमी पळोवंक वेता तेन्ना रोखडेंच हे भाशेन म्हणटा हें भुरगें हुशार जातलें, हें भुरगें बरें जातलें. कित्याक हे भुरग्या विशीं जायतो बोरवोसो आमकां आहा. This is the first rule of a community life, to care for the weaklings, to show concern towards them. धाकटुल्यांचो मोग करूंक, धाकटुल्यां खातीर निगा घेवंक, तांचो हुस्को करूंक. हें पयली वस्त, कित्याक ते वस्कोत देखून आनी तांकां आमची गरज आहा देखून. हें जेजू सांगता. कित्याक सांगता? ताचे 12 जाण कोण व्हडलो जातलो ताचेर भासाभास करतालो. व्हडलो पूण ल्हान जावंक जाय. ऑपोजिट्स, कॉन्ट्ररी टिचींग. इफ यू वॉन्ट टू बिकम ग्रेट, यू हॅव टू बिकम स्मॉल. द पाथ टू ग्रेसनेस इज ह्युमिलिटी. ल्हान जावन तूं व्हडपणान भितर सरताय. आनी हें पयलें कम्युनिटी रूल. Not only as children are concerned, but even in our family. आमच्या कुटुंबान ल्हान जाता जाल्यार तुका एके फॅमिलीन जिवंक बरें जाता. ल्हान जाता, if you become humble, it's better for you to live in a community. सगलीं जीं बाराबोर जीं येतात तातूंत आमी ल्हान जावंक जाय. ल्हान तरी आमी जायना. आमचें व्हडपण घेवन आहा, एक एकलो आपलें व्हडपण घेवन आहा, तो समुदाय पिड्यार जालो. एक एकलो हांव व्हडलो म्हूण चिंता काबार. ल्हानविकाय गरजेची. आनी ल्हानविका वयर जेजू जायते शिकून. बायकोंत आंतून व्हडलो गिन्यानी, ब्रिलियंट फ्रायर, ब्रिलियंट. तो पयलीं सांगतात ताका सिसिलीक एक माकणी आसली आनी एक पाद्री आसतलो. तो सेर्मांव सांगूंक येवपाचो आसलो आनी बिस्प रावता. तो येतलो, बिस्पान तयार जावंक ना. ओ पाद्री येतलो म्हूण तो येवंकूच ना.
मागीर ताणें हातूंत विचून काडलो तुजे कडेन कितें जाता जाल्यार 2 उतरां सांग आनी हातून न्हू भितर बश्यो धुयतालो सारून मारतालो दवडलो गिन्यांनी तो पूण सारून मारूंक बश्यो धुवंक कपडे धुवंक तसलें काम करी सो तांकां तो किऱ्यात कसो दवरलेलो सांतांतून म्हळ्यार चाकर चाकरा कडेन हाडया देवानूच तांचे मतीन घालें आसतलें आनी इतलो बरो तेणें सेर्मोन दिलो माकडेंच्या दिसाक सेर्मोन होगत बिस्प साहेब दिता पूण ताणें इतलो बरो दिलो की सगळेच तो टाकले बिस्पूय तो टाकलो ओ हंबल फ्रायर जाका कोण लेखीच नासतलो ताका कुजनान दवरलेलो तो येता आनी हे देवळल्या सेरेमनीक सेर्मोन सांगता आनी ताका त्या दिसा गमलें इतलो हुशार तकलेचो बायको तातूंत पूण इतलो ल्हान ज्या मापान तो हुशार ज्या मापान ताचें गिन्यान वयर वयर आहा त्या मापान तो ल्हान ल्हान जालो सांगतात तो पयलो मोठान भितर सरलो तेन्ना आगुस्तिन्यान मोठान भितर सरलो आनी तुवें जायतें काम फ्रांसिस्कानांगे तितलें काम ना तुवें चड आनी ते फ्रायर्स आहात ते मोटवाशी आहात ते बश्यो रातचे जेवले म्हणटूच ताणें मागीर जेवले म्हणटूच रेक्रिएशन करूंक जाय रेक्रिएशन करता म्हणसर बश्यो धुवंक गेल्यार वेळ जातलो रेक्रिएशन जाल्या उपरांत मागणें करूंक जाय तेंचे फिक्स रुल्स ते त्यो बश्यो फाल्यां सकाळीं धुवच्यो सातांतून रातचो उठोवन इतल्योय बश्यो धुतालो गिन्यानी जावन हुशार जावन एक काम तो करतालो ल्हान जालो आनी सांतांतोनीच्या हातान बाळोक जेजू आसप म्हणल्यार तुवें पळयतात ताच्या हातान बाळोक जेजू आहा आनी हांवें मुद्दम दुसरो बाळोक जेजू खाला दवरला मुद्दम दवरला नदर सांतांतोनीचे पडचे आदीं बाळोक जेजूचेर पडटा मोदें आहा तो ताका हॅलो आहा मुद्दम दवरला कित्याक ल्हान भुरग्या भाशेन जावं आनी सांतांतोनीच्या हातान तो भुरगो जेजू बाळोक जेजू जो निश्पापी जो पळोवंक बरो दिसता जो आयकता जो विस्वाशी हे गूण बायकोन तांतोनीच्या हातांत आहात ल्हानविकाय ताच्या हातांत आहा सांतांतोनीच्या कित्याक बाळका जेजूक घेतला तेणें आनी त्या पासून ताच्या जिवितान धाकटुल्या भुरग्यांक तो बरो करी आवयो धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन आयल्यो रोकडोच बरो करतालो एक फावट एक भुरगें शिजलेल्या उदकांत पडलें ताचेशी आवय घेवन आयली रोकडेंच बरें केलें भुरग्याक कितें जालें तो रोकडोच धांवून येतालो भुरग्याचो मोग ताका भुरग्याचो मोग खंय धांवन आयलो बायको तातूंत ल्हानविकायेचो ल्हान जालो ही ल्हानविकाय ताणें भुरग्यां सभेन दाखयली आनी त्या भुरग्यांक तो रोकडोच बरो करतालो ही ल्हानविकाय भुरग्या भाशेन जावंक ताणें दाखयली आपल्या जिवितांत आनी देखून ताच्या हातान बाळक आसप म्हणल्यार आमकां उगडास करता मिनीन जेजू ताच्या हातान कित्याक आहा ल्हान तो आमी तर हांगा येता ताचे कडेन मागूंक ल्हानविकायेचो गूण पयलो गूण आनी हांव जायते फावटी सांगता तुमकां कित्याक ताची नाटकाय करून ताची मिलाग्री बंद करपाक केलें आनी तो ओगी रावलो कांयच म्हणूंक ना झुजूंक ना आपल्या सुपिरियरा कडेन आपणाक बंद केला ओगी रावलो सुपिरियर सांगता तें सारकें हाचे पयले वाचपान तुमी आयकलां देव इझकियल प्रवाद्याक सांगता तोंड उगड आनी ह्या तुज्या तोंडांत हांव कवळो घालतां कवळो म्हणजे देवाचें उतर कवळ्याचेर बरयलें पुस्तकांत आयल्यात त्या तेंपार कवळ्याचेर आनी इझकियल म्हणटा कवळ्याचेर दोनूय हातांनी बरयलें फुडल्यानूय बरयल्लें फाटल्यानूय बरयल्लें हो कवळो देवाच्या उतराचो कवळो आनी ताका म्हणलें मनशाच्या पुताक खा कवळो कोण हातलो पूण ताणें म्हणटा आपूण केलो गोड गोड मोवा बरी जालो पूण मागीर तें वाचप आमी फुडें वाचीत जाल्यार तितलें आहा तें पोटांत आंबोट जालो पोट मागीर हाल्लें गोड तोंडांत पोटांत आंबोट जालो ल्हानविकाय म्हणटा ती तसली
हांव वय म्हणटा पूण वय म्हटल्या उपरांत जायतें सोंसूंक पडटा. ल्हान मनीस पोटांत सोंसता, भायर दाखयना. बायगो तातूंत केन्नाच दाखोवंक ना आपूण दुखी जाला म्हूण. पोटांत तें सगलें. कोण पळय ल्हान जावंक सोदता तो आपलें पोटांतूच दवरता, पोटांतलें भायर काडूंक सोदिना. आंबट जालें पोटांत अशें इजकेल प्रवादी म्हणटा. तोंडान गोड मोव कशें, पोटांत आंबट. जो ल्हान जाता ताचें जिवीत आंबट जाता. बायगोन तातूंतचें जिवीत आंबट करून काडलें. ताची नाटकाय घेवन उगी रावलो. त्याच्यान झुजूंक जातालें. हुशार तो आपली हुशारकाय वापरून ताणें आपल्या वडिलाक सांगूंक जातालें तुजें सारकें ना, हांव जाणा कितें तें. ना, गपचूप. ही ती ताची ल्हानविकाय. तुमी हांगा तर येतात ताची भोक्ती करूंक पयलीं द फर्स्ट रूल ऑफ द कम्युनिटी, द थंब रूल इज टू बी हंबल एंड सिंपल. भुरग्यांकूच न्हय पूण आमी ल्हान जावंक आपयता. आमचें ल्हानपण गरजेचें. आमी तर आमचें गोर घेवन रायल्या आनी गोर घेवन हांव व्हडलो दुसरी कोण न्हू अशें म्हणून रायल्या जाल्यार काबार आमचें जिवीत. आनी ल्हानविकाय आसूंक गरजेचें. आमी तर हांगा मिसाक आयलीं पूण ल्हानविकाय आमचे फामिलींत ना. हांव व्हडलो म्हूण समजता. म्हज्या भावाक हांव पयस करता, म्हज्या भयणीक हांव पयस करता, म्हज्या आवयक पयस करता, म्हज्या बापायक पयस करता. तांकां ताचें ओक दिना जाल्यार म्हजें गोर माथ्यार मारता. गोर माथ्यार मारता. तूं ल्हानवीक जाल्यार तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या आवयक, तुज्या बापायक पावतलो. ही ती ल्हानविकाय. ताणें कितेंय करूं तुका. तुज्या भावान म्हाका हें केलां, म्हज्या भयणीन म्हाका तशें केलां, म्हज्या आवयन म्हाका ल्हान आसतना असले त्रास दिल्यात, आतां हांव दाखयतलो. ना, ही ल्हानविकाय न्हू, हें गर्व. देवाक आनी गोरवाक पडना. Therefore, the first rule of the community life is to be humble and simple. ते आनी क्रिस्ती जिवितांत हें गरजेचें. जेजूनूच वाट दाखयल्या कालतेपणांची, ल्हानविकपणांची. आनी तो म्हणटा भुरग्यां बरी जायत. आनी तिसरी वस्त तो सांगता तो आमकां म्हळ्यार ह्या भुरग्यां सवे हांव जियेता. अमेझींग. तुमी त्या भुरग्याक मानून घेतात, म्हाकाच मानून घेतात. भुरग्यां सगळें हांव जियेता. आमचीं भुरगीं ल्हान आसतना आमी समजावन तांकां मेंदू ना. हे कोण? वी ट्रीट चिल्ड्रन एज ऑब्जेक्ट्स. दे आर सब्जेक्ट्स. दे हॅव अ थिंकींग मायंड एंड देयर इंटेलिजन्स इज व्हेरी पावरफूल. यू हॅव नॉट अलाउड देम टू ग्रो. आमी तांकां दामून दवरल्यात. असली वागणूक भुरग्यां सगळें आमी करची न्हय. जेजू आमकां उगडास करता. हे भुरग्यांक तुमी म्हाका पळयात. कितें तें इनोसंट. भुरगें फोट मारूंक मेळना. फोट मारूंक मेळना. आवयन फोट मारूंक शिकयलें भुरगें शिकता. अ चायल्ड इज लायक अ ब्लॅक बोर्ड. ताबलार आसा म्हणटा ताका लाती भाशेन. कोणूय येवन बरयता आनी तें बरयल्लें घेता, तें पळयता, तें भितर घेता भुरगें. तें इनोसंट. तें ताच्या काळजा मनांत मालीस ना. फोट मारूंक नको. आवय शिकयता फोट मार आनी तेन्ना मागीर भुरगें फोटी मारूंक शिकता. त्या भुरग्यांक जेजू म्हणटा म्हाका पळयात. कित्याक तें देवाचें भुरगें. ज्या भुरग्यांक मान नासलो फकत 12 वर्सां जालीं उपरांत भुरग्याक मान आसलो. पुरुश लिंगाच्या भुरग्याक, स्त्री लिंगाच्या न्हय. पुरुश लिंगाच्या भुरग्याक 12 वर्सां जालीं ताका मान दिताले. ताच्या आदीं ती मनजात कशी, ती वस्त कशी, कोणाच्यानूय कितें करूं येता. ना, भुरग्याक स्वताचो ताचो स्वभाव आहा आनी भुरग्याक ताची पर्सनॅलिटी आहा, व्यक्ती आहा त्या भुरग्याची. त्या भुरग्याक आमी केन्ना तशें करचें न्हय. कितलेंय तें भुरगें तुका त्रास करूं, तें भुरगें देवाचें भुरगें. तुजें न्हय तें, तुजे उद्देशी जल्मलां. देवान तुजे उद्देशी त्या भुरग्याक करता. ही तर खालतिकाय तुका आहा. हें भुरगें म्हजें न्हय, देवाचें. आनी देवाचें भुरगें म्हणटूच देवाक जाय ते भशेन हांव वाडयतलो. मारये भशेन ती जाण आसली हो पूत म्हजो न्हय, देवाचो. ताका जाय ते भशेन हांव वाडयतां. हे भशेन ही ती कालतिकाय. ही कालतिकाय पयली म्हाका आसूंक जाय. कालती भुरग्यांक सवेन दाखोवंक न्हू, तुजेय सवेन दाखोवंक जाय. आनी ते बसत जेजू आज आमकां उगडास करता. आमी अस्कोतां सवें
आमी समाजान भायरोलेला सवे भुरग्यां सवे हो मोग दाखोवंक आनी हो मोग दाखोवन आमी तांकां वयर काडूं सांतांतून तशें करतालो ताची भोक्ती तरी करूंक आयल्या आमी आमच्या भुरग्यांक बरे भशेन मानुया थंय भुरग्यांक मारची न्हय तूं सांगता जाल्यार तोंडान सांग मारची न्हय भुरग्याचेर हात उकडचो न्हय तुम्ही जाणा आमची तरणाटी जी स्ट्रायक करताली तांकां मारून कबार केली भुरग्यांक मार फावो न्हय भुरगीं निश्पापी तरणाटी लेगून मार न्हय तांकां कितें सांगता बरे भशेन सांगूंक जाय ताच्या हातार हात घालून सांगूंक जाय दुसरो आसतना सांगू नाका दुसरी भावणां आहात तांचे उजेर ताका अपमान करिनाका द चायल्ड हॅज इट्स ओन सेल्फ एस्टीम आनी भुरगें तरी वयर चडटा इट वील लॅक सेल्फ एस्टीम मागीर ते हांगा थंय सोदूंक भोंवता एटेन्शन सोदूंक भोंवता कित्याक आवयन बापायन ताचें सेल्फ एस्टीम दुखयलां द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चायल्ड हॅज बीन हर्ट सारकें तूं कोण न्हू कचरो नेवर ट्रीट द चायल्ड एज डस्ट एंड डर्ट द चायल्ड इज स्पेशल When you look at a child, it's God's child. That's why Atan Burgengin, the beauty of God can be seen, the freshness, the innocence. Ente आज आमकां जेजू सांगूंक सोदता भुरग्यां विशीं हें सांतांतून केलें आमकांय करूंक आपयता ताचेर नदर मारता आसतना ताच्या हातांत बाळूक आहा ताचेर नदर मारुया सकल बाळूक जेजू आहा ताचेरूय नदर मारुया आनी इगर्जेन भितर सरलेले पावटी पयल्या त्या भुरग्यांचेर नदर मारुया ह्या बाळाचेर जावं मिनीन जेजू ताचेर नदर मारून ही कालतिकाय आनी ल्हानविकाय आमकां जोण एकल्याक मागून हो जेजू जो देवाचो पूत तो ल्हान उंड्याच्या रुपान आहा सादो उंडो तो सगल्यांच्या हातांत पडटा उंडो कोणाच्या हातांत गिरेस्तांच्या हातांत आहा आनी सारकी दुर्बोड्यांच्या हातांत आहा उंडो इतलो ल्हान तो जाता उंड्या भाशेन उंड्या भाशेन un pezzo di pane म्हणटात इटालियन लोक un pezzo di pane he is like a piece of bread humble can be broken can be squeezed असलो एटिट्यूड असले धोरण आमी घेवंक त्या जेजू लागीं आमकां कृपानी बोड मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां देवा मर्यांत उबारुया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी दुखीक ओतीक सांपडलोले पोरचेक ताच्या कोश्टा आट्याविट्यांक फुडो करूंक आदार दिवंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमी आमचे लागीं आसा तें घेवन दादोसपणान जियेतना दुर्बलांचें चिंतूंक आनी उदारपणान तांकांय आदार दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा ह्या मिसान लुमेना रॉड्रिगेज हिने आपले इतेसांव बेचयलां बागिवून तातुनीचे विनवणेन तिका सुभाव आशिर्वाद फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा तुमी जायत्यो तुमच्यो गरजो घेवन येल्यात ओगीच रावन ह्यो गरजो बायको तांतुनी फुड्यान घालात एक एक गरज तुमची हांव सांकिस्तीन कोणाचेर मागणें करचो ना पूण ह्या वखदाक तुमकां मागता तुमची मागणी घालात आनी हांव भितरल्यान तुमचे पासत मागता तुवें सांकिस्तीन तें नासतना हांगासान मागता तुमचे पासत सगळें घालात बापा मोगडा
ही तुजी पोरजां तुवेंनूच हे पोरजेक हांगा हाडल्यात. तुजे लागीं ती जायते मागूंक आयल्यान बायगो तातूंचे विणवणेन आमी तुजे मुखार आमची मागणी घातल्यान उरलेली ही आमची पोरजां आपल्या काळजां मनांत घेवन आसा. तांची मागणी स्विकार कर आनी जें कितें ती सोदतात, आवंड येतात, आश येतात, स्वप्न येतात तें ताका फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार गायन घेवया. C8 पेज नंबर 31. C8. बापाक मागना गोण गोण बायलो, जाय काळजाची गोरी भक्ती, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची गोया प्रिती. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोणी. बापाक मानना भांगार रुपे, जाय प्रिती मोग वाडयलोलो, ताका नाका पयशा इबार, जाय दुबळ्यांचो केलो हुस्को. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोणी. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोणी. बापाक मानना जाती काती, जाय सगळ्यांचो एकवट करो. मिसाक मागना जाणोत नेसो, जाय गुणाचो श्रृंगार व्हरतो. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोणी. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोणी. भयणीनो आनी बाबानो, आमचें बलिदान सोरपूत विदा देव बापाक मानता तसलें मोड मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सौर पोदवेदार देवा, तुजें तोरपण आमी वळखून घेता. बायगोंत आंतोनीच्या उगडासाक भेटयलेलीं हीं दानां तुजे पोदवेची मोहिमा परगट करतात. तशींच ती आमकां तुजे सोडवणीचो फोड दिव म्हूण तुजे कडेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पोराक थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशाय आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा, तुज्या भक्तां सवें तुका मोहिमा मेळटा. कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्यांचो मुकूट तांकां. प्रितमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकचार आमकां सांगात. तांचे मागणें आमचे अस्कोतायेक घोटाय. हे परी आमचे धांवणेन ह्या हिशोब नासतल्या साकदीदारांचे उर्बेन भोवमान नासतलो जैताचो मुकूट आमी जोडूंक पावता. देखून सोर देवदूतां आनी मा देवदूतां वरवीं तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorveis por Deus,
स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येतात सुभागी होसाना उत्सर्गी सर्वेस्परा करोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर देखून तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कुश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गूढ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूट कर देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिव आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतले आनी संस्कारले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर आमा समेस्तांचे हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आमचेच पासत मागुया आज आपलो वाडदीस समोरुमतात आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस मनयतात आपलो संस्कारणेचो आनी माकडेचो दीस पाळटात तांचो उगडास करुया सगळीं आमची पिडेस्त भाव भयण्यांचोय उगडास करुया जावं आमच्या घरांनी जावं हॉस्पिटलांनी जावं जाणट्यांच्या घरांनी आसात तांचो आमच्या गोंयांत पावस कमी जाला फावो तो पावस आमच्या गोंयांत कित्याक दुसरे कडेन बुडट्यो आयल्यात पावस पडून आमच्या गोंयांत उणें जाला तो पावसाचेय देणें आमकां फावो कर म्हूण मागुया अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोंत जुजे बायगोंत आर्कांज मिंगेल बायगोंत दोर्नदूत आसिसचो बायगोंत फ्रांसीस बायगोंत आंतोनी आमचो आस्कारी बायगोंत जुजेबास आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवंशान अंतरून गेल्यान तांकां तुज्या मुखामणाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची सांगता
आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमान तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणेंत पडूंक दिव नाका, वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक बरो वंशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमात तुजी सासनाच्या सासनाक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ पळया देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not enter the queue with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our supervisors and our ushers and animators, please take a note. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया. D23 पेज नंबर 60. D23. जिविताचे उदकावो पिवोंक येवचे तानेल्यानो. जिविताचो उंडो आवो कावूंक येवचे भुकेल्यानो. जिविताचे उदकावो पिवोंक येवचे तानेल्यानो. जिविताचो उंडो आवो कावूंक येवचे भुकेल्यानो. आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका कावूंक आवडेता. आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका कावूंक आवडेता.
मुनशान मोचेर बाबार देवल्या केन्नाच ताका लागची नाता मनीस मोडचे चोरशी आयल्या तोवूय केन्नाच बुकेचो ना मुनशान मोचेर बाबार देवल्या केन्नाच ताका लागची नाता मनीस मोचे चोरशी आयल्या तोवूय केन्नाच बुकेचो ना आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक आवडेता कोडपांतुल्या उदका परोस मोचे रगत पिवण गोडवे पुरवो जाल्या माना परोस मोजो उंडो कांड्रुचीचे कोडपांतुल्या उदका परोस मोचे रगत पिवण गोडवे पुरवो जाल्या माना परोस मोजो उंडो कांड्रुचीचे आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो बुकेला तुका खावूंक आवडेता उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी शेवलोल्या गुटा वरवीं बायगोन आंतोनीन विस्वाशी कारबारीपण चलयलें तर ताचे भाशेन विस्वाशी कारबारी आमी जावंक आनी कालतेकायेन आमी वागोवंक आमकां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं उपकार करून बसत तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरींत आहा तुमी थंय कुमसार जावचे सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग करता तिका तुमी मेळचें वो तिचो नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डान घातलेलो आहा तिका फोन गुंडावन तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो बायगोंत आंतोनीची इमाजी सेर्पेंत हातान धरून आमच्या सोविनर रुमांत आसात तुमकां जाय जाल्यार त्यो घेवच्यो तेच भाशेन क्रीत पुस्तकां द चर्च ऑफ गोवा आनी दुसरें म्हणटात तें होली पिक्चर्स फ्रॉम गोवा ही तुमच्यांनी घेवं येतात ताचे भायर आनीकूय जायतीं पुस्तकां आहा काडटेलीं आहात मागण्यांच्यो तुमच्यान त्यो घेवं येतात गेल्या मंगळारा दीस आमी दिनबासतांव तुमच्या उदारपणा पासत तो आमी कॉन्फरादीक सांगलां दोन इमाजी दोच एक हांगा एक तुंय कित्याक कितलो लोक मोडूंक जाय ते भायर बायलांनूय आहात इमाची बेगीन बेगीन वचूंक तुमकां हो सोयेग आमी दिता बरे भाशेन मांडावळीन ह्या ओमा घेवपाचे रितींत वांटो घेवचो उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन
तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोलीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल तेपणी मागतां. नोमान तुका बागेवन तातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दौरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोतीबरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवंशान रावतां. बायगोन तातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी आतां तुज्या फुड्यांत घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें बायगोंत हातूनच्या मुखार घाल. ओरचोऱ्यांच्या बायगोंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं नामळो न्हय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. ह्यो तुजे पदवीदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. Orsorianच्या bokta, Portugalco tu ono tortota, tuja grontar kelta bokta, Balok Jesu raya coraza, tuja grontar kelta bokta, Balok Jesu